मुख्यमंत्री म्हणतात तेरेखोलच्या पुलाक पर्यावरणाच्या नावान आडावपी लोकांनी पयलीं तेरेखोलांत दीस काडचे मागीर कोर्टात धांवचे. केरी तेरेखोल पंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या कार्यावळीत ते उलयताले. मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्यांक पर्यावरणाचें म्हत्व कळटा ते एक्टिव्हिस्टांनी समजावपाची गरज ना. तेरेखोलच्या पुलाक विरोध करपी एक्टिव्हिस्टांनी पयलीं थंय रावन लोकांचे भरते सुकते वेळार फेरी खातीर कशे हाल जातात ते पळोवचे आनी मागीर केशी घालच्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. केरी तेरेखोल पंचायतीच्या नव्या बिल्डिंगेच्या शिलान्यास कार्यावळींत तो उलयतालो. तेरेखोल लोकसंख्या 300, 350, 350. ताच्या खातीर 100 पेक्षा जास्त कोटींच्या पुलाचे काम चालू आसा. पर्यावरणाचो भाऊ करून काही जण ताका अपशगुन करपाचो प्रयत्न करतात. पूण अपशगुन करपाचो प्रयत्न करनासतना केन्ना तरी तेरेखोल एक दीस रावन चलचे ना. ताणें वर्सभर काडूंक जाय आनी मागीर भरते वेळार सुकते वेळार फेरी बंद पडटकीर किंवा फेरी व्हांवून वयतकीर त्या लोकांची कितें स्थिती जाता ही कोर्टात वचनाऱ्यांनी पयली माहिती करून घेवंक जाय. एक दीस शेनवारचो आयलो आनी मातशें केले आनी गेलो आनी तेचेर कोर्टांनी वचून अपशगुन करपाचो प्रयत्न कोणी करचो न्ही. पर्यावरणाची गजाल हांव पर्यावरणवादी नासन, वादी म्हजे कडेन ना, हांव कसलो वादी नासता पूण प्रेमी आसा हांव आनी पर्यावरण प्रेमी आसा म्हणूनच हांवें जिवनांत भुरगेपणा पासून किमान 2,500 झाडां रोयिल्लीं आसात. तेरेखोलच्या पुला खातीर उपयोगाची झाडां आनी खारफुटीची कत्तल केल्ल्यान गोवा फावंडेशनान एनजीटीन केस केल्या. थंयचे कांय लोकूय हो ब्रिज लोकांच्या बऱ्या खातीर न्ही जाल्यार गोल्फ कोर्सा खातीर बांदतात म्हूण सरकारा आड आवाज काडटात. प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार. ओल्ड गोवा बायपास रस्त्याचें काम चालू आशिल्ल्यान यो वच करतल्यांक नाका जाता. कामा धंद्याक वतले लोक शाळेच्या भुरग्यांक नाका शेवट जाला. 6 लेन रस्त्याचें काम ऑक्टोबरांत सुरू जाल्लें तें अजून जाग्यार पडिल्लें ना. लोकांक स्कुलाच्या भुरग्यांक यो वच करपाक बसीय धडनात. लोकांक येरादारीची पर्यायी वेवस्था नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. गिमान धूल आनी पावसान सगळो चिखोल. यो वच करपाक बसी घालच्यो म्हणून लोक मागतात. मात सरकाराक पडून गेला अशें दिसना, प्लॅनिंगूय दिसना. 6 लेन रोड बांदून घेतला जो ऑक्टोबरान काम स्टार्ट जाल्लें आहे. डिसेंबरान एक्सपोजिशनाच्या टायमार रेडी जातलो म्हणून सांगिल्लो पूण तो थोडोच स्ट्रेच रेडी जाल्लो आसा. हो रोड जो स्ट्रेच आसा पळय तो अजून सामको टोटली इन बॅड शेप आसा. 6 लेन म्हणल्यार ताजी एटलिस्ट 1 लेन तरी आमकां एक सर्वीस लेन सारकी प्रोवायड करपा जाय. लोक कदंबा तरी घालची म्हूण मागतात. कदंबा म्हणटा रस्तो बस घालपाचो ना. स्कुलांच्या भुरग्यांचे हाल. स्कुलाच्योय बालरथ दुसऱ्या रस्त्यान चल्ल्यो. दादलो मनीस जर गेलो सकाळी उठून जाल्यार फाटल्यान बायलो मनशाक जर वतले जाल्यार स्कूटर खबर आसल्यार सुद्दां वचूंक शकना ह्या कंडिशनान. ट्रान्सपोर्ट कसलोच ना हांगा. गव्हर्मेंट सगळ्यो फॅसिलिटीज करता पूण ह्यो केन्ना आनी केन्ना जातले आमकां खबर ना. पूण सद्या आमी त्रासान हांगा. कदंबा वचना हांगाच्या आनी ज्यो बसी वता त्यो थांबना हांगा. प्रुडंटान कदंबा कडेन संपर्क केलो. कदंबाचे अधिकारी म्हणटात अभ्यास करून गरज पडल्यार कदंबा सुरू करतले. आता रस्तो तो कम्प्लीट हे केला न्ही, अंडर रिपेअर चालू आसा न्ही, 4 लेन करपाचे. ते काम जातकूच मागीर वी विल डू दॅट. सर्वे करपाक लायता म्हणटा, कशी चलो व्हरपाक मेळटा ती पळयता. ओके, तांकां ते कोण आसता कॉन्टॅक्ट करली म्हाका. रस्तो खणून घाला. लायटीच्या आनी टेलिफोनांच्या केबलांची कांयच व्यवस्था केल्ली ना. रस्त्या कुशीक केबल तश्शे पडून आसात. लोकांचे उदकाकूय हाल. सध्या टँकरान उदक दितात. हो कोणाचो हू इज पेईंग फॉर ऑल दीस थिंग्स. हे जे इलेक्ट्रीक केबल्स आसा टेलिफोन केबल्स काडून उडयल्ले आसा. उदकाच्यो पायपलायनी अश्योच रस्त्याच्या सायडीक मारिल्ल्यो आसात ना. अजून पर्यंत आमकां जर उदकाचो थेंब ना आमी टँकरान उदक घेता. रस्तो नाशिल्ल्यान जमा. सगळो चिखोल. पावसान फोंडकुलां भरली की वतल्यान नाक आपटुपाचे. आनी इतलो ताका खड्डे आनी चिखोल जाता, कितलेशी व्हिकल पडटात. गव्हर्मेंटान आपले हात वयर केलात ओन्ली बोर्ड लावन. रस्त्याचे काम सोपून सोपना म्हूण लोकूय बेजारल्यात. काम तर पयल्या इतले स्लो चल्ले. 10 किलोमीटर रोड करूं जर तर 1 वर्सा जायना हो गव्हर्मेंट करतलो कितें. रस्तो खणून दवरिल्ल्यान एक्सिडंटूय जातात. त्रास जाता ते. गाडी स्लो सुद्दां चलोवपाक भंय दिसता कारण ती दुसरी गाडी येयल्यार मागीर कशें कुशीन सरचें. तें हांव कितें म्हणटा की एक रस्तो एक्युरेट आमकां येवपाक वचपाक तरी कुशीन काडून सारको दवरूंक जाय. रस्तो खणून घाला तो पळयल्यार काम बेगीन आटोवपाची शाश्वती ना. प्लॅनिंग खुट्याळ्याक लावन सरकाराचो सुशेगाद कारभार चल्ला. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आमदार मिकी पाशेकून लोकांक त्रास जाता म्हणून वीज खात्याच्या इंजिनियराक मारबडय केली अशें वादग्रस्त विधान आमदार विजय सरदेसायान केलां. लोकांच्या प्रस्ना खातीर हिंसाचार केल्यार पासून बरोबर अशें विधान ताणें केलें.
लायटीचे बील वाडयले म्हणून विरोध करपाक मडगांवच्या गाडेकारांनी आपयल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पॅरलायज करतले. मिकी भितर लिपून बसलो. आमी छाती फुलोवन बसूंक शकता. एक्चुअली मिकी इतलो लिपून कित्याक बसलो तो म्हाका कळना. जर तूं एक कॉजा खातीर तुवें स्ट्रायक केलो आनी लोकां खातीर जर तुवें कितें वायलन्स वचून केलें तें म्हाका दिसता सारकें कांय चूक ना तातूंत. जेन्ना अन्याय पसून सहन करपाचें लिमीट आसता तें लिमीट जर हाता भायर गेलें, सरकार जर बारीक मनशाक पळोवंकूच शकना जाल्यार बारीक मनशाक करपाचें कितें? आनी तेन्ना कितें जाल्यार कितें जातलेंच. लायटीचे बील वाडयले म्हूण विरोध करपाक मडगांवच्या गाडेकारांनी बसका घेतली. विधानसभा अधिवेशना वेळार लायटीचे बील कमी केले ना जाल्यार 20 खात्याचेर मोर्चा व्हरपाची तयारी गाडेकारांनी केल्या. लायटीचे बिल कमी करपाचे आणि ह्या असेंब्लीच्या सेशना भितर जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे असेंब्ली सेशन जातकीर आमी एक मोठो मोर्चा व्हरून एक तर पणजी व्हरपाचो जाल्यार मडगांव संपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घेराव करपाचे. तो इश्यू आमी मुखार हाडले असेंब्लीन उलया तेजेर. कित्याक आतां चिंती ना क्वेश्चन जर घालूंक मेळना एटलिस्ट क्वेश्चन आवाराचेर जावं कित्याचेर उलया. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मडगांवां आर्ल्या बायपासाचेर फुटिल्ली उदकाची मुखेल पायपलायन PWDन फांतोडेर सारकी केली. उदका पुरवण दनपारा जाग्यार आयली. वाठारांत उदक भरिल्ल्यान 4 पंप बसोवन पायपलायन सारकी करची पडली. रस्तो सारको करपाक 8-10 दीस वतले. जाले तिना कितल्यांक जाली सर? रातचे 3 साडे 3 जाली. आणि वॉटर सप्लाय आता नसले सर असलो 12 म्हणल्यार जातले. वॉटर सप्लाय 12 म्हटल्यार सारकी जातली न्ही. उदक भरते आनी 3 मिटरां वयर आनी ते सायडीन शेतां पळय पॅडी फिल्ड ते सगळें उदक हें जालें म्हूण टायम जालो. पंप लायले 4 पंप लायले सवल मागीर 4 पंप लायले आनी बरें त्रास पडले. कितें काम मेन आतां रस्तो रिस्टोर करपाक टायम जातलो कित्याक माती मोव न्ही. तो रस्तो रिस्टोर करपाक 8-10 दीस वतले कित्याक पावस पडले आनी टायम जातलो. मोव माती ताचे मध्ये हेवी उदक गाडयो टेलर बी येता व्हडले व्हडले बसी मिलिटरी गाडयो मग गाडी सोडल्यो जाल्यार भितर वतल्यो. घेवया एक विराम.